नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोंयच्या स्विमींग असोसिएशनाचे हेड कोचान केलो अल्पवयीन स्विमराचो विनयभंग। पीडित चलयेन व्हिडिओ घालो सोशल मीडियार। कोच सुरजीत गांगुलीचेर बलात्काराची केस, तो फरार। पावसाचो नेट वाडलो, तिळारी धरणाची 4 दारां उगडली। गोंय महाराष्ट्राच्या इंजिनियरांचे एकठांय इन्स्पेक्शन। धरण 90% वयर भरला। न्हंयचे देगेवेले लोक सादूर, सद्याक भंय ना। बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचो पट्टो। फुडले 2 ते 3 दीस गोंयांत वारें उटंगार। दर्यांत वतल्या नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी। सरासरी परस आतां मेरेन 30 इंच मायज, 126 इंच हुंपले। लोलया सांग्यावेल्यान रिजेक्ट जाल्ले IITक 70 येवकार। मायनिंग बंदीचे वाठारांत थळाव्या तरणाट्यांक उदरगत कामा धंद्याचे संदीची चड आशा। प्रायव्हेट फॉरेस्टां विशीं रिव्ह्यू कमिटीचो रिपोर्ट सरकारान दाखोवचो। फिर्यादी गोवा फाउंडेशन आनी ड्रीम ट्रिब्युनलान मागलो रिपोर्ट कडेक दवरून सरकार नवी समिती नेमता म्हूण प्रकरण एनजीटीत। आनी मडगांवच्या नव्या जिल्लो हॉस्पिटलाची खाटीची तांक 500 वेल्यान 750। मेडिकलाचे सीट हॉस्पिटलाचे खाटीची तांक वाडोवपाचे केंद्राचे धोरणाक धरून गोंयचो निर्णय। गोंयचे स्विमींग असोसिएशनाचो हेड कोच सुरजीत गांगुलीचे विनयभंग कांड। अल्पवयीन स्विमर चलयेचेर विनयभंग। पीडित चलयेनूच व्हिडिओ रेकॉर्ड करून सोशल मीडियार घाल्ल्यान प्रकार उक्ताडार। केंद्रीय खेळां मंत्री किरण रिजिजूनय खर दखल घेतली। गांगुलीन हे कर्म खंय पेड्या खेळां संकुलात केला। म्हापशेच्या पुलिसांनी गांगुली आड बलात्कार आनी विनयभंगाची केस केल्या। सध्या फरार। पुलीस ताका सोदतात। गोंयच्या स्विमींग असोसिएशनाच्या पालवा खाला विनयभंग कांड। चीफ कोचान अल्पवयीन स्विमराचो विनयभंग केला। पीडित चलयेन स्वता रेकॉर्ड केल्लो व्हिडिओ आपणे सोशल मीडियाचेर व्हायरल केलो आनी प्रकार उक्ताडार आयलो। सुरजीत गांगुली स्विमींग असोसिएशन ऑफ गोवाचो हेड कोच। हो प्रकार वाऱ्यार गेल्ल्यान स्विमींग असोसिएशन ऑफ गोवान सुरजीत गांगुलीचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केलो। काल म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सकाळी की एक व्हिडिओ व्हायरल जाला इन्वॉल्विंग swimming coach Mr. Ganguly. Now, immediately we decided, my secretary informed me, and I immediately told him that first his services should be discontinued, because on the request of many parents, we had written to the Sports Authority of Goa, asking them to provide him the swimming pool lanes at Mapsa swimming pool to train the swimmers. For the last 2 years, he has been training the swimmers in Mapsa pool. So when this incident came to light yesterday, immediately Secretary has written to the Sports Authority of Goa, asking them to discontinue his services with immediate effect. Now, till today, there has not been any official complaint lodged with us, nor any information given to us. But in the last assembly session, I had forcefully urged the government to appoint a lady coach, mainly because the number of girls coming for swimming, participating in swimming championship is increasing day by day. So parents have been requesting us that why don't you engage a lady coach, and that is why we had strongly pleaded, I had pleaded in the assembly, and the Chief Minister had also promised that he will take steps to see that a lady coach is appointed. ते पीडित चलयेन स्वतः कोच सुरजीत गांगुलीची कर्मा उलोवन दाखयल्यात। আমি খেলার জগতের কিছু ঘটনা আজকে আপনাদের বলতে চাই। আমি ন্যাশনালে গোল্ড মেডেলিস্ট একটা সুইমার। তো অনেকের সাথে এরকম হয়ে থাকে, কেউ বলে না, কেউ প্রতিবাদ করে না। খেলার জগতে কিছু এমন এমন ঘটনা যেগুলো বাইরে আসে না, ভেতরে ধামাচাপা পড়ে যায়। তো এরকম অনেকের সাথে হয়তো হয়েছে, কেউ বলতে চায় না, কিন্তু আমি আজকে বলবো, কারণ আমার সাথে অনেক দিন ধরে হচ্ছে আর আমি ঠিক করেছি আমি একটা প্রতিবাদ করা দরকার। আজকে আমি না করলে কালকে আরও সবার সাথে হতে পারে। আমি 10 বছর বয়স থেকে সুইমিং করি সুরজিৎ স্যারের কাছে।
ওনার প্র্যাকটিসে আমি ন্যাশনাল গোল্ড পেয়েছি, আরও অনেক মেডেল পেয়েছি। তো ওনার প্র্যাকটিস আমি গোয়ায় গিয়ে নিয়েছি, উনি আমাকে ডেকেছিলেন আরও ইন্ডিয়ান লেভেলের প্র্যাকটিসের জন্য। এখানে কিছু প্রবলেমের জন্য স্যার গোয়ায় শিফট হন, আমাকেও ডেকেছিলেন, আমি ওখানে গেছি, ওখানে প্র্যাকটিস করতাম, বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতাম, বাবা এখাने থেকে फॅमिली। व प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत गांगुलीची एक एक कथित कर्मां आता चर्चेत येवंक लागल्यात। ताची बंगालातली फाटभूंय आता सगळे उस्तूंक लागल्यात। 2017त गोंय स्विमींग असोसिएशनान ताका नेमिल्लो। भायलो कोच म्हूण कांय पालकांनी केल्लो विरोध। गोंय स्विमींग असोसिएशन सरकारा कडेन संलग्न ना, मात संघटना गोंय सरकाराच्यो साधन सुविधा वापरता। हो कोच पश्चिम बंगाला सावन स्विमरांक गोंयांत हाडटालो। बंगालची ही भुरगीं गोंयांत शिकताली, गोंयचें प्रतिनिधित्व करताली। त्या भुरग्यांचे पालकूय गोंयांत रावताले। कोच सुरजीत गांगुलीन हें कर्म खंय पेड्या खेळा संकुलात केलां। मिडियांत खवदळ पडले उपरांत आनी केंद्रीय खेळा मंत्र्यान स्वता दखल घेतले उपरांत म्हापशेचे पुलिसांनी सुरजीत गांगुली आड विनयभंग आनी बलात्काराची केस केली। ताचेर खर आरोप आसात। पीडित चलयेच्या बापायन म्हापशे पुलिशेंत कागाळ केली। सध्या तो फरार, पुलीस ताका सोदतात। चड करून सुरजीत गांगुली गोंया भायर पळा आसूये म्हूण गोंयचे पुलीस हेर राज्यांच्या पुलिसां वांगडा संपर्क दवरून आसात। शॉकात गजाल म्हळ्यार इतलें सगळें फाटलीं कितलीं वर्सांत गोंय स्विमींग संघटनेच्या दोळ्या मुखार दोळ्या आड मसन पाड कशें चलतालें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान तिळारी धरणाची 4 दारां परत उगडली। धरण 90% वयर भरला। एकदम उदक सोडल्यार हुंवाराचो भंय म्हूण आतां सावनूच मातशें उदक सोडूंक सुरू। गोंय महाराष्ट्राच्या इंजिनियरांनी फांतोडेर इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत 4 दारां उगडली। तिळारी न्हंयचे देगेवेल्या लोकांक सादूरकायेची भौशीक नोटीस। कांय दिसां फाटीं तिळारीची दारां अकस्मात उगडिल्ल्यान साळ, कामुर्ली, रेवडा वाठारांत हुंवार मारिल्लो। फुडल्या आनीक 2 ते 3 दीस तरी गोंयांत असोच पावस आनी वारे मारपाची शक्यताय। कांय वाठारांनी मोठ्या उटंगराची शक्यताय पणजेचे वेधशाळेन उक्तायल्या। बंगालच्या उपसागरांत तयार जाल्ल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याक लागून खंय हे अकस्मात वारे आनी दाट पावस। नुस्तेकारांनी फुडले कांय दीस दर्यांत वचचें न्ही म्हूण शिटकावणी। आतां मेरेन गोंयांत सरासरी परस 30 इंच मायज पावस पडला। So last 24 hours, Goa received good amount of rainfall. Parnem received 77 millimeter of rainfall, followed by Sakli 72 millimeter of rainfall, and other station recorded moderate amount of rainfall, and rainfall activity was widespread over whole Goa. And coming 5 days we are expecting widespread rainfall. Most of the places in Goa will receive rainfall, and heavy rainfall is expected at 1 or 2 places, not 1 or 2, 3 or 4 places we are expecting heavy rainfall activity for today and tomorrow. And from day after tomorrow the rainfall activity will slightly reduced till day 5. And fishermen are advised not to venture into sea because squally weather and rough sea is going to be there in coming 3 to 4 days. So fishermen are not advised to venture into sea. This is monsoon rain. Monsoon is generally from June to September. So this is the last month of monsoon, and this is monsoon rain, and it is because of the low pressure area which formed in Bay of Bengal. At the same time we have got a offshore trough, which is a meteorological phenomena, and which is running from south Maharashtra, south Gujarat coast to Kerala coast, and because of that we are getting whole, if you see satellite picture, the western coast is surrounded by clouds. So it is because of these two effects. गोंयांतले अंदू आतां मेरेनचे सिजनल पावसाचेर नदर मारीत जाल्यार आतां मेरेन गोंयांत पावस 125 इंचां वयर। मुरगांव केंद्रात पावस 115 इंच पार, पणजे केंद्रात 130 इंच पार। आतां मेरेन सरासरी परस 30 इंच मायज। सप्टेंबराचे सुरवातीकूच पावसान 125 पार केल्या। परिस्थिती अजून 2-3 दीस अशीच। ते शिवाय मोसमी पावस सोंपूंक अजून 3-4 सप्तक आसात। 16-20 आमच्या कंट्रोल रूमासून आमकां फोन येयलो की घराचेर मार पडलो म्हणटकूच आमी इमिजिएटली आनी रॉंग ना हाफ सेकंदान आमी गाडी टर्न आवट केले, स्पॉटार पावलो, आनी तेजे ते माडा वयले माड तो ओड आसलो माड तो सारको तिच्या फुडल्या शपराचेर पडलो पत्र्याचेर, आनी तिचे मातशें डॅमेज जालें तेचे,
आणि ते आम्ही इमिजिएटली कट केले आणि आम्ही सगळं क्लिअर करून आणि रोड क्लिअर करून दिला. माड आतां पडला हेका नाजाल्यार आतां कितले पाट सांगले आपोवन पासून हाडलो तेका कातोर म्हणून तेणें गजाल करून मागीर कोत्ता पळोवया म्हूण सांगलां तेणें. आयकोन आतां माड पडलो आतां कितें सगलें पळय पत्री सगळीं काबार जाली म्हाजी कोण पळयतलो. प्रुडंटा खातीर बिरो वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. लोलये आनी सांग्यावेल्यान रिजेक्ट जाल्ले IITक 70 येवकार. मायनिंग बंदीच्या वाठारांतल्या लोकांक IITचे निमतान उदरगत आनी कामधंद्याची चड आशा. पंचायत आनी थळाव्यांक IITक लागून थोडे भोव रोजगार तयार जायत म्हूण आस्त. गुळेली 70 IIT हाडटा म्हूण मुख्यमंत्री आमदारांक क्रेडीट. 70तले प्रस्तावीत IITचे सुवातीचेर पयलोच ग्राउंड झिरो मिडिया रिपोर्ट. पर्या गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट GIM उपरांत 70त उंचेल्या वेवसायीक शिक्षणाचो दुसरो मोठो प्रकल्प येता. 70चे मुरमुण्या सारकेल्या ल्हानशा गांवांत IIT येतली. वाळपय फोंडे मार्गार गुळेली पंचायतीचो हो वाठार न्हंयो कुळागरां शेतां भाटांचो अशा गांवांत IIT सारकी मोठी शैक्षणिक संस्था येता म्हूण कळटनाच थळावे उमेदीर पंच सरपंच झेडपींचो प्रकल्पाक येवकार. हो प्रकल्प येयल्या नंतर आमच्या वाठारांत गोयली पंचायत क्षेत्रांत बरेच सुदारणा जातली असलो प्रकल्प येवन आनी 70क सुद्दां एक मानाचो पुरो मेळटलो. हो प्रकल्प बेगींतल्या बेगीन जावंक जायो आनी गेली 10 वर्सां बाबाच्या फाटल्यान आमी सदांच सांगताले बाबाक हांगा मोठो प्रकल्प हाडचो आमच्या 70न कांय भुरगे कामाक लागतले 70चो डेव्हलपूय जातलो आनी बाबाची इच्छा ती आसली. खुबशा लोकांक रोजगारूय मेळटलो आनी हांव खरेंच थँक्स म्हणटा की आमचे हेल्थ मिनिस्टर तशेंच आमचे वाळपयचे आमदार. एक बारीकशा गांवांत गोयले सारके हितून एक येदी व्हडली ITI इंजिनियरींग कॉलेज येवप म्हटल्यार सोपी गजाल न्हू. जे डेव्हलपमेंट जातले तशेंच थोड्याशा भुरग्यांक तरी कामाक भितर हे पडटलो बरें मेळटलें. 70तल्या लागसारचे पंचायतींनी हे IIT येवकार मात तेच बरोबर एक उद्देगीक वसणूक हाडची म्हूण मागणी. कमी शिक्षण घेतलेले असे खूपसे तरुण वर्ग इथं आहे जेणेकरून एक इंडस्ट्री जर होईल जाल्यार त्या तरुणांना त्या इंडस्ट्रीमध्ये रोजगार मिळू शकतो. IIT येता म्हूण तरणाट्यांकूय उमेद दर एकल्याक रोजगार पोट्यापाणीच्या धंद्याची आशा. सर्वप्रथम आमचे आमदार तसेच हेल्थ मिनिस्टर माननीय विश्वजित राणे यांचे अभिनंदन करता. कळ्ळें की तांकां प्रकल्प जाला तेन्ना हांगा थोड्या लोकांनी खूप आनंदान जल्लोश केलो की आमी कामाक लागतले म्हणून आनी ते आतुरतेन वाट पळयतले आनी तशेंच गांवाची उदरगत जातली हितून कांय दुबावूच ना. हे संस्थेक लागून आमच्याच भुरग्यांक फकत 70च्याच न्ही तर सबंद गोंयभरच्या भुरग्यांक उच्च दर्जा वयलें शिक्षण घेवपाक मेळटलें. तांची नॉलेज वाडटली आनी जे लोक कोण तरेकवार बिझनेस करूंक सोदता तांकांय सायड बाय सायड बिझनेस करपाक मेळटलो ह्या संस्थेक लागून. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय डॉ. प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे वाळपयचे आमदार स्थानीक मंत्री हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ही IIT येता ते सुवातेर लागींच धनगरांच्यो 5 फामिली आसात. ही घरां रेव्हेन्यू खात्याच्या जाग्यात पडटात काय ना ताचेर स्पश्टता ना. मात ह्यो फामिली ते सुवातेर कितली वर्सां जाली रावतात. तूं हांगाच रावता? हय हांगा. हांगा शाळा बी येवपाचें मोठी तो प्रोजेक्ट खबर आहा तुका? ना बाबा अजून ना आमकां काय सांगूंक ना. ना म्हणजे आतां कितें आसा आमचें आतां आमी हें केलें आमचें हें काय आमचे कडेन सोंपल्या ना. सो येयलेले बरी गजाल. आमकां कितें आतां तुमकां आतां ह्या गांवाल्याक न्ही चड गोंय आमचे कडेन कितें आतां तेंच्या जागे आमी रावता तेंच्या. तुमच्या हांगाच घर लागीं? हें का आमचें. कुशीकूय कितकी घरां आसा? 5 घरां तुमची. सो ती तुमची जमीन तुमची जमीन आतां ही जमीन आतां गव्हर्मेंट आसा काय गांवकारान आमकां रोवना सांगलें रोवलो आतां खूब वर्सां जालीं. एका तेंपार मायनिंगाचे कामाधंद्यांची ट्रकांची वर्दळ आशिल्ले 70त GIM उपरांत हो उंचेल्या शिक्षणाचो दुसरो मोठो प्रकल्प. थळाव्यांक म्हूण वेगळी शिक्षणीक आरक्षण वेवस्था नाशिल्ले IITनी हे IITचो गोंयकारांक उंचेल्या शिक्षणाचे नजरेन कितें फरक पडटलो हो प्रस्न उपरांत
सध्या तरी लोकप्रतिनिधी आणि तरणाटे धरून दर एकलो IIT कडेन कामाधंद्याचे रोजगाराचे साधन म्हणूनच पळयता. लोकॅलिटी जी आसा ती एक गवळी समाजाची एक 5 घरां आसा आणि बाकी हांगासर पळयत जाल्यार तशी व्हडली लोकांची घरां ना. ती फक्त 5 घरां आसा आणि तेजे उपरांत ह्या जाग्याचेर येवपा खातीर रोड सुद्दां जो आसा तो अप्रोच रोड सुद्दां हांगासर आसा आणि होच तो जागो आसा जंय हांगासर IIT जातली. स्टुडंटां खातीर वाळपयच्यान विश्वनाथ नेने. प्रायव्हेट फॉरेस्टां विशीं फॉरेस्ट रिव्ह्यू कमिटीन दिल्लो रिपोर्ट गोंय सरकारान सादर करचो म्हूण NGTन निर्देश दिल्यात. सरकारान हो रिपोर्ट रिजेक्ट केल्लो. सरकारान ह्या रिपोर्टाची अर्जदार गोवा फाउंडेशन आनी ट्रिब्युनलात कॉपी दिवची म्हूण सरकाराक अर्द. समितीचो रिपोर्ट सरकारान निमण्या खिणाक रद्द करून नवी रिव्ह्यू कमिटी नेमपाचें थारायला म्हूण गोवा फाउंडेशनान प्रकरण NGTत व्हेलां. संसोडा प्लांटा विशीं मडगांव पालिकेच्या फोमेंतो कडेन उप्राशिल्ले वादांत आनीक कफुजांव. शॅडो कावन्सिलान फंड मारलें. एके वटेन खंय MMCक फोमेंतोचे कामाचेर हरकत वेल्यान तांकांच कोयरावेल्यांक दिसाक 1 लाख दिवपाची ऑफर. शॅडो कावन्सिलान MMCच्या निर्णयाक हरकत घेतली. सांजे पालिका मंडळाची बसका जाली. फोमेंतोन खंय 22 लाखांचें बिल दिलां. पालिका आतां फोमेंतो कडेन वेस्ट ट्रिटमेंटाचो सविस्तर प्रोसिजर आनी कॉस्ट डिटेल्स मागतली. 22 days. So you are going to pay? Yeah. Obviously, it is on. We have to go by the order. So, but that is. Do you have to check basically whatever they have done? See, again, I invite your attention to the para number 7, wherein all the payments are, as disclosed above, are without prejudice to the rights of the respective parties and subject to the decision in this matter as well as before the learned arbitral tribunal or any higher authority including High Court. Some of the councillors raised their sentiments that this work from Fomento should be taken off and it is to be given to the waste management. So what is? See, that was not discussed. That we will have to discuss. That matter was not before the today's. वादाचेर शॅडो कावन्सिलान फंड मारले. तांकां आमदाराचेरूय दुबाव. ते रूड लोक न्ही तांचे जर मडगांवकारांचे कोणी 10 जाणांची जर कमिटी काडून जर वचत ताचे कडेन यार तो पयशे जर सोड म्हणत न्ही तो सोडपाक तयार जातलो मनीस. सेसर तेणें ताका घेवपाक लावपाक जाता. आमी ताका रिक्वेस्ट करपाचें तूं आमचेर हें कर नाका म्हणून बर्डन मडगांवकारांचेर बर्डन घालनाका म्हणून. CO should not be make a scapegoat. कोणा प्रेशराचेर दिसता तुमकां? हांव म्हणटा जे पळय आमकां मडगांव म्युनिसिपालिटीक जे 3 आमदार लागता 3 आमदारांतले 2 आमदारांक चड करून हो भाग लागता. ते 2 आमदार करता कितें? They have been offered by the Margao Municipal Council 1 lakh rupees per day to handle the waste from 9th of August. And this particular decision, we ourselves don't know on what basis it has been done. As per the agreement, the council had to pay them 20 on an average from 18 lakhs to 43 lakhs. On an average, 29 lakhs 29 lakhs per year. As per the concession agreement, the balance payment that was due to them. But here you are giving them 30 lakhs per month. What sort of sense and how you have arrived at this figure of 1 lakh per? एके वटेन 100% कोयराचे सॅग्रिगेशनाक MMC फेल. दुसरे वटेन सोनसड्यार मिक्स कोयराचे दोंगर. एके वटेन थळाव्यांचो दबाव. दुसरे वटेन प्लांट ऑपरेट करपी फोमेंतो कडेन म्युनिसिपालिटीचे देण्या घेण्यावेल्यान कोर्टात वाद. तातूंत आतां शॅडो कावन्सिलाचे फंड. मडगांवच्या कुस्क्या कोयराचो प्रश्न सोनसड्या परस पेरीक. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आणि भीमा पाटील. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. दाबोळे विमानतळ नौदळाच्या ताब्यात असलो तरी तो एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन मेंटेन करूंक जाय. केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक उलयलो. हालींच दाबोळे रनवेचेर पाविल्ल्या एका सुण्याक लागून विमानाक अपघात जावपाचो पायलटान प्रसंग राखलो. मिडियान असले गजालींचेर विचारल्यार भाऊ म्हणटा खात्या कडेन उलोवन इशू कितें तो पळयता. खूप चुकीची गोष्ट आसा कारण एअरपोर्ट जरी फॅमिलीचा असो एअरपोर्ट ऑथॉरिटी थंय मॅनेज करता आनी त्यामुळे अशे जे काही ऑब्स्टेकल्स आसात ताजे बंदोबस्त एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन करपाक जाय. हांव आमच्या स्टाफाक किंवा नेव्हीच्या ऑफिसरांक हांव हे विशय सांगतो की त्यामुळे कितेंय घडूंक शकता. त्यामुळे अशी गोष्टी जावं नये त्यामुळे ताचो बंदोबस्त कोणीय भितर सुरू जाय ह्या संदर्भात काही काळजी घेवपाक हांव सूचना करता. ट्रॅव्हल टुरिझम संघटना म्हणटा आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी हाताळपी विमानतळार असल्यो गजाली घडप म्हळ्यार लज.
See, I've been in the airport advisory committee for the last probably 6-7 years, and this stray dog menace is being discussed every single year at a meeting. But it's very unfortunate that not much has been done in this regard. It's very dangerous. Stray dogs and bird hits are very dangerous. I don't think it's such a difficult problem to control this. You only require the will. You have to control garbage. You have to ensure that the gaps where the dogs are entering are closed. And I don't think you require any very sophisticated equipment. Or it seems that it's a simple problem, but it's not being sorted out. And we're taking it very lightly. Do you think it is dangerous for the upcoming tourist season? Yes, definitely. It's dangerous, and it's a shame. You imagine having when the media reads about dogs on the runaway. It's something which doesn't happen in most countries. So charter flights coming in. You can in understand birds flying, but not dogs on the runaway. It really sounds ridiculous. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. मडगांवच्या नव्या ऑस्पिसियो जिल्लो हॉस्पिटलाची खाटीची तांक वाडोवपाचें गोंय सरकारान थारायला. आदी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो हॉस्पिटलाची खाटीची तांक 500 आशिल्ली ती आतां 750 ते 800 जावं येता. वैजकी सुविधांचो तळागळा मेरेन विस्तार करूंक मोदी सरकारान मेडिकलाचे सीट आनी हॉस्पिटलांचे खाटीची तांक वाडयता. ते फाटभुंयेर गोंयान हें पावल उखल्ला म्हूण आरोग्य मंत्र्याचें ट्वीट. हें हॉस्पिटल नोव्हेंबरांत सुरू करपाचें टार्गेट. फाटलीं 7 वर्सां बीजेपी सरकारान शिक्षकां खातीर कितें केलें? शिक्षक दिसा आपाचो सरकाराक प्रस्न. शिक्षकांक सरकार फ्री लेबर कशें जाय थंय वापरता. वेंचणूक आसूं, सर्वे वा जनगणना. ते भायर शिक्षक सातिस्वेत ना ते नाच. आत्र्या पयऱ्यान कोणा ना कोणाचें शिक्षण खातें आनी मंत्रालयाचेर मोर्चा. आप खंय आतां शिक्षकाचोच प्रस्न तापोवपाचे आसात. ह्या सरकारान, ह्या चीफ मिनिस्टरान, ह्या बीजेपीन टिचरी खातीर केलां कितें? गोंयांत तुमी पळयलां गव्हर्मेंट स्कूल फक्त बंद जायत आसा वर्सान वर्सां. टिचरींक रिसोर्सीस दिवपाचें तें सोडूच, तांचे वयलो लोड काडपाचें सोडूच तांचेर आनीक लोड घाल्लो जाता. तांकां म्हळ्यार फ्री लेबर अशें वापरिल्लें जाता. इलेक्शन जावं, सर्वे जावं, सेन्सस जावं, टिचरींक हाडटा आनी कामाक लायतात. आनी इलेक्शन तर तुमी उठ करता. तुमच्यो इतल्यो पार्ट्योन उडयो मारपाचीं कामां चलता. इलेक्शन आतां दर वर्सा 1 नाल्यार 2 इलेक्शन आसताच. तर टिचरींक शिक्षण करपाक तुमी चान्सूच दिना, शिक्षण दिवपाक तुमी चान्सूच दिना. ताज्या भायर इतलो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा. परमनंट टिचरींक तुमी सपोर्ट दिना आनी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक तुमी सॅलरीज आनी बेनिफिट्स दिना. दर वर्सा कसलो ना कसलो टिचरीचो प्रोटेस्ट जाल्लो आसा. तर हांव आज टिचर्स डेच्या निमतान गोंय सरकाराक चॅलेंज करूंक सोदता. वी वॉन्ट टू चॅलेंज यू. फाटले 7 वर्सां तुमचें अनइंटरप्टेड सरकार चल्लां भाजपाचें. तुमी टिचरी खातीर कितें केलें हें तुमी प्रोक्लेम करात, तुमी एनावन्स करात, तुमी डिक्लेअर करात. हें आमी चॅलेंज करूंक सोदता. हें उत्तर आज टिचर्स डे निमतान फक्त एक ब्लॅक एंड व्हायट एड दिवन तुमकां सुटूंक शकचें ना. तुमी टिचरी खातीर फाटल्या 7 वर्सांत कितें केलें हें तुमकां सांगचें पडटलें. आनी हय, आम आदमी पार्टी हाजेर पॉलिटिक्स करता. We want to do politics of education and healthcare and transportation and basic services. आमकां शिक्षणाचेर पॉलिटिक्स करूंक जाय. उलोवया शिक्षणाचेर तुमी कितें केलां तें. अयन चवथीच्या दिसांनी स्ट्रीट लायटी आनी घरांनी लायटी सारकी ना म्हूण यूथ काँग्रेसवाले पणजे विद्युत भवनाचेर पावले. थंय इंजिनियराची गाठ भेट ना. जे सापडले तांचे कडच्यान सारक्यो जापोय मेळनात. लोकांची चवथ कशी काळखांत चल्ल्या ताचें प्रत्यक्षूय काँग्रेसीन दाखयलें. एके वटेन उटंगार आनी हुंवार, दुसरे वटेन सरकाराची असली अरिश्टां म्हूण सरकाराची खरडपट्टी. Who's the overall in charge we want? कोणच ना पळय रिस्पॉन्सिबल पळय कितले ते कराले फक्त घोषणा आनी आश्वासनां. कोण आसा हांगा? कोण ना? लोकांक कशे तरेन काळखांत आरती करच्यो पडटा ताचो डेमो काँग्रेसीन विद्युत भवनातूच दाखयलो. चवथ आसा? जालें. कितल्या लायट वयता तुगेली? तुमगे चवथ आसा?
कितली लायट कितला गेल्ली घराडेन आमची शिरोडा कितला गेल्ली शिरोडा म्हणून वेगळे न्ही गोंयांचोच न्ही आशिल्ली लायट कितली गेलीत ना लायट आमची थंय गांवा परिस्थिती सांगता कित्याक कोणचं गाव तो आनी कोण आणि आम्ही आत कशी करतात सांगता जाब विचारूंक गेल्यार खंय इंजिनियरूच जाग्यार मेळनात. हेका पूर्णपणे हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि जे प्रशासन आसा हे जबाबदार आसा. कित्याक आज आमी मुद्दम आज हांगा जर पळयत प्रत्येकालो 5 दिसांचो हांगा गणपती आसा. सगळे जाण गणपती आज चवथ सोडून आज हांगा डिपार्टमेंटान आयिल्ले आसा आणि हांगा येवन जर पळयत जाल्यार चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराच्या पदार हांगा कोणूच हांगा आज डिपार्टमेंटान ना. सो मेन जे ज्या डिपार्टमेंटांतल्यान सगळें कंट्रोल जावपाक जाय हे डिपार्टमेंटूच म्हाका खाली जाल्लें दिसता. आणि जे कोण थोडे हांगा जे कोण ऑफिसर हांगा प्रेझेंट आसा ते कोणूच हांगा आपली जबाबदारी घेवपाक तयार ना. जर तांकां कितें प्रश्न विचारात तो म्हणटा आपल्या लागना आपूण ह्या परचेज पळयता, कोण म्हणटा आपूण तिसवाडी पुरतो हांगा आसा. सो ही आज हांगा परिस्थिती आसा. आज ही फर्स्ट टायम अशी आज परिस्थिती आणि ही आपत्ती ही नॅचरल न्ही. आज ही डिपार्टमेंटान आणि ह्या जे प्रशासनान जे कोण ऑफिसर बसलेले आहा ही मॅन मेड आपत्ती. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.